सद्या गोंयांत नेटान नवरात्रोत्सव सुरू आसा आनी जेन्ना नवरात्रोत्सव म्हणटा तेन्ना एक परसेप्शन गोंयांतूच नाजाल्यार भायरूय जाता की गरबा किंवा दांडिया हें खेळप. पूण गोंयची संस्कृती म्हणटा की गरबा आनी दांडिया हो आमचो भाग न्ही. गोंयचे संस्कृतीचो भाग आनी जो अविभाज्य भाग आसा जो फाटले 450-500 वर्सां सतत दर वर्सा चलता तो म्हणजे गोंयच्या वेगवेगळ्या देवळांनी मखरां हालोवप. खास करून अंत्रूज म्हालांत जितलीं देवळां आसात त्या देवळांनी 9 दिसां मकरां हालयतात. ह्या मकरा फाटलो इतिहास कितें, देवीची मुर्ती जी भितर आसता ती भायर हाडून मकरान कित्याक घालता आनी तिका झुलयता कित्याक, आनी हे मखर झुलोवपाचे वेगवेगळे प्रकार कितें आसता हें सगळें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी खास आयिल्ले आसा नवदुर्गा संस्थान बोरये हांगासर. नवरात्र म्हटलें की सगळ्यांक दिसता की फक्त गरबा खेळटा म्हणून, पूण गोंयांत जी प्रथा आसा जी पयलीं पासून प्रथा चल्ल्या ती प्रत्येक देवळांनी मकरान देवीक बसून मकर हालयता. ह्या प्रथे विशीं आनी तितून तयारी कितें चलता ते विशयी जाणा जावन घेवपा खातीर आमचे बरोबर आसा देवारी. ते तांचे पुराय कुटुंब पिळग्यान पिळग्यो देवीची हांगा सेवा करता. पयलीं म्हणजे तयारी केन्नाच्यान सुरू जाता नवरात्रांची आनी खास करून मकराची तयारी? आमची नवरात्राची सेवा म्हणजे तयारी 6 म्हयने पयलीं जाता. म्हणजे आमी पयलीं बुवा ठरयता ते 1 वर्स पयलीं ठरयता. मागीर ते बुवा बी अशें मेळना न्ही, पयलींच वर्स पयलीं ठरयता सगळें. कीर्तन करपाक बुवा हाडटा. कीर्तन करता. ह्या वर्सा खंयच्यान हाडलो बुवा? नागपूरचो बुवा दिगंबर नायक म्हणून. नागपूरचो दिगंबर नायक म्हणून दिगंबर गुवाहाटीला आसा. हां, ते 9 दीस कीर्तन करता. 9 दीस कीर्तन करता. रावपा सांगता करता आमची. हां, मकराची तयारी 6 म्हयन्या पयलीं करता. मकराची तयारी 6 म्हयने पयलीं करता. नाजाल्यार वर्सभर मकर फाटल्यान दवरलेले आसता. वर्स तेवढून कुशीन दवरलेलें आसता. हां, ते पयलीं हांगा हाडप आनी हाडून मागीर ते सगळे ते मेस्त 4 कुटुंबी आसा ते सगळे ते हें करता सगळें रंगयता हें करता सगळें ते करता. ते करून तांचे कुटुंब करता सगळें. ओके. नवरात्रान देवीक हांगा हाडटा पयलीं ताजें हें कितें म्हत्व कितें म्हणजे ताका एक धार्मीक म्हत्व आसा? धार्मीक म्हत्व म्हळ्यार कितें, पयलीं तांचे राक्षसां ती हें करता न्ही सगळी तांची झगडी लढाई चलता. मागीर तांकां ती हें जावपाक तांकां झुलो दिवपाचो. हां, तांकां मकरां पसून. हां, तो झुलो दिवन मातशी तांकां झुलो दिवन ते आरती तें जोड बी पेटयता पळय. हां, पेटोवन तांकां झुलो दिवन तांकां हें करपाचें. 9 दिसा वेगवेगळे गजाली वेगवेगळे आसता सगळे. वेगवेगळे कितें कितें बदल कितें आसता? बदल म्हणजे आमी वाहनां बसयता वेगवेगळी. हां, म्हणजे घोड्यार बसयता, शिवार बसयता, हंस आसा, गरुडासन आसा, मागीर कमळ आसा, हत्ती, हे सगळें वेगवेगळे बसयता आमी. 9 वाहनाचेर णव बसयता वाहनां. आनी तिका झुलो दिवप. अच्छा. सो कितल्यांक सुमार सुरू जाता हें आनी कितल्यांक सोंपता? आमचे मकर 9 सुमार सुरू जाता हालोवपाक हां, मकर. आनी मागीर ते अर्दवर पावणवर अशें हालयता म्हणजे सोगे दिता अशें. सो वर्सान वर्सी आतां तुज्या यादीक तूं कितलीं वर्सां जालीं हांगा सेवा करता? 40-45 वर्सां जालीं सेवा करता हांगसर. म्हणजे व्हडलां हें केलां तें म्हणजे सोंपयलां हांव पळयता अशें. नवरात्रांक जो रिस्पॉन्स आसा लोकांचो पयलीं तो बदलला, वाडला? भरपूर वाडला. लोक भरपूर येता. तुमकां हांगसर 7:30-8 येत न्ही सगळें देवूळ फूल आसता. पयलींच मकरा बसून रावता. कीर्तनां वेगळे बसता. हां, मकराची स्पेशलच आसा. हां, सगळे जनेलां बसून पळयता. थोडे TV आसता, स्क्रीन बसयला, हां, स्क्रिनाचेर पळयता. थोडे स्क्रिनाचेर पळयता. म्हणजे लोक 7-8 येवन रावता. हय 8 फक्त जाणटे न्ही, भुरगे बी भुरगीं येता. सुद्दां आनी सगळें शुटींग हां, शूटिंग करता. मोबायलाचेर सगळें. सद्या आतां मोबायलाचेर आसा. सांग तुमी बॅन करूं ना अशें मोबायलाचेर लायव्ह करप हें करप? तशें कांय केलें ना. सो कोणूय आयलो हांगा जाल्यार ताणें मोबायलार शूट करून आनी बाकीच्या लोकांक दाखोवपाक मेळटा. तशें म्हणजे हांगा पयलीं इकडे फोटो काडण्यास मनाई ना ते सगळें तें थोडें हें केलां, शिथील केलां, रिलॅक्स केला रिलॅक्स केलां. म्हणून आमी सद्या हांगा शूट करतना ओके. सो रिलॅक्स केला एटलिस्ट नवरात्राच्या वेळाचेर रिलॅक्स केला. हरशीं आमी तें शुटींग काडपाचें ना.
मकर हालयता आसतना तुमचे आमी फोटो पळयले, तुमी जामावलेचे. हां हांगा कशें कनेक्टेड आसा? हांव पयलीं पासून आमचें मूळ घर शिरोडा, मेन हांगसर बोरी आशिल्ली, आमी शिरोडा रावपा लागले. मागीर महाजन ह्या हातूंत आयिल्ले आसा आमी हांगा 3 टर्म जाले. कमिटी मेंबर म्हण आसा, सब ट्रेजरर आसा, 3 टर्म जाले म्हणजे 12 वर्सां. आनी 2005 हांव मकर हालोवपाची हें केलें, सुरवात केली. हां अशें मागीर 2005 कितले दीस तुमी मकर हालयता? हांव जवळ जवळ 9 दीस मकर आले. तुमी मकर हय पयलीं स्लो आसता. हां ते एक रिदम आसता मकरान की बाबा केन्ना कितले करप हेजें एक ताका हें सायन्स आसता. ना तशें सायन्साचें कांय ना. म्हणजे रिदम आसता की पयलीं स्लो करप, हय, मागीर तशें. फास्ट करप, हय. मागीर गुणोवप. हय. एक्चुअली ते मातशें एक्सप्लेन करता. एकूण पयलीं आमी कितें जाता घाट आनी दवरता आसत ते हाजेर आमगे स्लो स्लो जाता. म्हणजे पयलीं हांव तो स्लो चलोवप आसता. तुमकां व्हिडियो पयल्यार कळटलो. हां ते हाजे स्लो जाता. मागीर हळू ही टर्म ह्या सायडीच्यान मागीर हळू हळू चड मुखार काडटा आमी. पयलीं दाव्यान मागीर उजव्यान हय मागीर पयलीं मुखार उजव्यान मागीर दाव्यान येता सो हां आनी मागीर ते तेज्या प्रमाणे घंटो वाजयतात त्या प्रमाणे तशें आमी फाटीं फुडें करतात आनी मागीर त्या प्रमाणे टर्न मारतात. तो Full टर्न turn. एकदां टर्न म्हणजे एक वेळ असो येता मकराचो जो हांवें स्वता पळयला की सामको फास्ट मकर घुंवता. हय तेन्ना मागीर तो परत कंट्रोल करपाकूय एक तेन्ना स्लो जाता हळू हळू सायडीच्यान हात लावन ताका स्लो करपाचो. हाजेर नासता ती व्हिडियो पळय. मुर्ती आसता पळय देवाची ती थंय बांदून दवरिल्ली आसता कारण ती पडू जायना किंवा ती हालू जायना. प्रत्येक वाहनाचे तशी बांदून दवरल्या. तेन्ना सिंह आसता, हंस आसता, गरुड आसता. प्रत्येक वाहनाचे तशें त्या प्रमाणे तशी फाटल्यान हें केल्लें आसता बांदून दवरली. बांदून दवरलें. तुमी सगळ्यान पयलीं खंयच्या वर्सा मकर हालयले? 2005 पयल्या वर्साचो एक्सपिरियन्स सांगा. पयलीं वर्सा म्हणल्यार पयलीं मातसो भिल्ल्या भशेन दिसपा लागलें. म्हाका दुसऱ्यान मागीर प्रॅक्टीस दिल्ली. म्हाका अनिल शेट म्हणटाले पळय आनी म्हाका प्रॅक्टीस दाखयली कशें हालोवपाचें. मागीर सारकें जालें. मागीर हळू दुसऱ्या वर्सा मातशें परत हळू आतां ट्रेन आतां सेगीत फूल ट्रेन. आतां हांव दुसऱ्या ट्रेनींग आतां एक 15-16 वर्सां जालीं तुमी. हय 17 वर्सां 17 वर्स. मकर हें करता. सो ते केन्ना अशें डिफिकल्ट सिच्युएशन आयलां की बाबा टेंशन आयलां की बाबा मकर खंयच्या खंय हाल्लें कारण वयर पळयत जाल्यार वयरूय ताका एक हूक आसता. ना त्या हुकान सारको बसपा जाय तें. ते आमी कितें आतां मकराचें काम चालू आसता पळय हें पेंटींग बी हें करता तेन्ना आमी वयर सगळें नट बोल्ट बी सगळें ते चॅकअप करून घेता. हां तो च्यारी आसता आमचो जगदीश च्यारी तो हें करता. तो चॅकअप कर. आनी प्रत्येक दिसा म्हण आमी वचून चॅक करता. आज जर हालयलें मागीर परत आज सकाळ फुडें येवन परत तो चॅक करता. आतां सद्या चॅक करतले. हय सो मकर हालोवप म्हळ्यार एक जवळ जवळ अर्द पावण वर चलता हो. सारकें अर्द वर अर्द 9 वर ते 9:30. 9 ते 9:30 प्रकारान. आनी त्या वेळार तुमी सामके हय. ते ह्या 9 दिसांनी तुमकां कितें पथ्य पाळचें पडटा? कांदो खावप ना, लसूण खावप कांदो ना, लसूण ना. शिवराक तर आसा. शिवराक आमी आसात. आमी सद्या मेळपाक आयिल्ले आसा श्याम प्रभू देसाय हांकां. श्याम प्रभू देसाय आमचे नवदुर्गा संस्थान बोरयेचे अध्यक्ष आनी हांगे सगळे जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा ते पळयता. देव बरें करूं. सद्या नवरात्राच्या बोवाळान गर्दी आसा, कितें रिस्पॉन्स आसा? नमस्कार सगळ्यांक. हांव श्याम प्रभू देसाय, नवदुर्गा देवस्थानचो अध्यक्ष बोरी आनी आमचे अर्चक आसा बाबू दिवारी. बाकीचे आमचे कमिटी मेंबर्स दिनेश, बाबू, भाव आसा. जाल्यार आमच्या 26 तारखेच्यान सप्टेंबराच्यान नवरात्रोत्सव चालू जाल्लो आसा. आनीक
ते नवरात्र आसा ते पयलीं दिसा जेन्ना एक खेपे आमी अशें पळयलें की खूब गर्दी म्हणजे खूब वार्षिक हाचे परस खूब गर्दी जावपाक लागली आसा म्हणजे लोकांचे रिस्पॉन्स जो आसा तो बरो आसा आनीक आमकां बोरयेचें वैशिश्ट्य म्हणजे कशें आसा आमचे नवरात्रोत्सव जे आसा ते मकर जें आसा पळय ते आमचे चारी बंधू जे चारी पारंपारीक जे पयलीं पासून रंगयताले तेच वेवस्थीत वार्षिक येवन ते रंगयतात आनीक बाकीचो जो अलंकार बाकीचो जो श्रंगार आसा ते आमचे देवारी आसा जे आसा पळय देवळाचे बाबू देवारी तो करता 7 पयलीं कीर्तन सुरू जाता सकाळचे धार्मीक विधी आसतात 7 सांजची कीर्तन चालू जाता वरनो आमचो दिगंबर नायक गोवा नागपूरचे कीर्तनकार आसात बरे कीर्तनकार आसात आनी मागीर 9 सुमार कीर्तन सोंपता आनी कीर्तन सोंपतकीर मागीर मकर हालोवपाची सुरू जाता मागीर मकर हालोवन जातकीर बाकीची मागीर आरती बी जाता लोकांक प्रसाद वांटलो वता आमची नवरात्रां आसा ती एक नवरात्रां आयिल्लीं आसात 4 तारीख पर्यंत नवरात्रां आसतली तेच मागीर आमची नवमी आसता तेच आमी ताका महानवमी म्हणटात तेच मागीर महाप्रसाद आसता आमचो नंबर जो बाकीचे नमीचे आमी प्रसाद महाप्रसाद वांट्टातच पण तेचे खास एक वैशिश्ट आसा की ते दिसा आमी ते महाप्रसाद म्हणटात ताका महाप्रसाद महानवमीचो महाप्रसाद वांटलो वता रातची मागीर पालखी काडटात मकर सोंपता ताका मागीर पालखी काडटात आनी दुसरे दीस मागीर सकाळीं अवसर म्हणून काडटात दसरो आनी तो अवसर जो आसा तर सकाळचे अवसर काडलो मागीर कौल दिलो दनपार फुडें थोडे रेस्ट घेतलो परत मागीर ते आमचें जें तरंग आनी जी पालखी आसा ती कलमामळ म्हण थंय वता थंय एक पेड आसा आमचें थंय आपट्याचें झाड आसा थंय वाटेर वता आसतना लोकां सगळ्यांक लोक पुजा करता वाटेर थांबून आनी मागीर थंय वता आनी थंयच्यान मागीर तें आपट्याचें ती पानां जीं आसा ती सोन्याच्या रुपान वांटलें वतात आनी थंयच्यान मागीर तो कार्यक्रम थंय जाता थंय परत पुजा आरती जातात आनी मागीर तरंग आमच्या देवळा कडेन परत येता आनी मागीर ते तरंग आमी 5 दीस दवरतात हांगसर दर्शना खातीर आनी मागीर आमची दसऱ्याची सांगतात या आतां वर्सान वर्स जो रिस्पॉन्स आसा पळय आमकां वाडटा कमी जाता आनी आमी खुबशे पळयलां खुबशे जाणांक अशें दिसता की नवरात्रां म्हणजे गरबा खुबशे जाणांक हें खबर ना की नवरात्राच्या वेळाचेर देवळांनी मकर आसता आनी देवीचें मकर सजून मकर आयलेलें वता गरबा बी म्हणटा आतां आमकां म्हणजे भुरगेपणांत आमी पळयशीत जाल्यार ते गरबा बी आमी केन्ना अशें आयकना म्हणजे गुजरातात तो गरबा बी जाता आयकताले गोंयांत म्हणचें आशिल्लें ती मकरोत्सवच आशिल्लो लोकांची कशें पयलीं पद्दत आशिल्ली की तेन्ना गाडया बी हें नासतना लोक ओनू आयज नवदुर्गे मकर पळयलें फाल्यां शांतादुर्गे गेले बाकी मागीर मंगेश गेले सगळ्या देवळांनी मकरां आसा शिवनाथ आसा कामाक्षी आसा अशीं मकरां प्रत्येक दिसा पळयताले ओके इवन पुजाऱ्यांचे जे आसा पळय स्पेशली देवारी जी फॅमिली आसा पळय ते पयलीं पासून आतां म्हणसर पुजा करता सो ताजे बद्दल सांगा की देवारी फॅमिली ही पयलीं पासून हांगा आशिल्ली आनी आतां जे युवक देवारी आसा ते बी तितलेच हय हय सामकें ताचे बद्दल तुमकां कांयच दुमत ना जे देवारी देवाची सेवा ते शिवाय आमचे अभिषेकी म्हणून बोरकार घराण्याचे आसात ते आमी पयलीं आमचे लक्ष्मण बोरकार आशिल्लो मनोहर बोरकार आशिल्लो ते घराण्यांतले लोक जे आसा ते अभिषेक करतात तांकां अधिकार अभिषेक करपाचो पुजा करपाचो प्रकाश भट आसा आनी बाकीचे देवारी जे आसा पळय तेणी तांकां बाकीची सगळी सेवा करपाची अलंकार करपाचो ताका बाकीचे प्रसाद लावपाचे प्रसाद पाकळीचे हांगसर प्रथा आसा लोक खूब गोंयभरच्यान लोक येता हांगसर प्रसाद पाकळीचे आमचे हें आयकून ते मागून लोक येतात आनीक बाकीचे जो श्रंगार जो कितें आसा फुलां घालपाचो गंधपुजा ते सगळे देवारी लोक करतात अभिषेक आतां फक्त अधिकार तो तांकां दिल्लो आसा कोणाक आमचे ते भट बोरकार म्हणजे आसा पळय पयलीं उपाध्याय आशिल्ले तेंचे कडेन आशिल्ले आतां तिने उपाध्यायन प्रकाश भट म्हणटा काय अपॉयंट केला हेवटेन आमचे ते तांचे भुरगे आतां लक्ष्मण जालो भुरगे आतां विवेक म्हणटा विवेक बोरकार म्हणटा भट बोरकार म्हणटा पुजा करता अभिषेक करता आनी हे परंपरेन वेवस्थीत चालू आसा तातूंत खंयच खंड ना आनी खंयचेच कोणा एकामेकाक आपटनासतना हें वेवस्थीत सुंदर आमकां एडमिनिस्ट्रेशन अध्यक्ष म्हणून आमकां चडशें तातूंत व्हडलेंशें लक्ष घालचें पडना आमी बायलें पळयता बांदकाम करपाचें गार्डन करपाचें बाकी वेवस्थीत जें आसा तीच पळयतात बाकी भितरलें वेवस्थीत चालू देवळी बी आमी पळयलें देवळाचो प्रकार आसा पळय तो आतां वाडलेलो आसा एक सभागृह जाल्लें आसा आनी भायरूय सुंदरी केल्लें आसा तें वर्सान वर्स नवीन नवीन कितें करीत आसा आमी गार्डनाची सुरवात हांव जेन्ना अध्यक्ष सोळा जालो तेन्ना भायर कांय गार्डन बिर्डन नाशिल्लें ते गार्डन बी सगळें हांवें केल्लें आसा सिद्धनाथा ट्रस्ट नाशिल्लो तशें केल्ली ती गोश्ट सांगतलो हांवें केलें अशें जातलें सिद्धनाथा 14 वर्सां रस्तो हाडून पडलो 300 मिटर एक जमीन मालकीनीन तो हाडून दवरलो आनी तो कोणाक शक्य नाशिल्लो तो रस्तो हांवें घडोवन हाडलो
आनी आतां थंय वेवस्थीत ताजे नंतर उदकान मागीर ताजी वॉटरिंग्स बी घाले पूण तो रस्तो जो पार्ट आशिल्लो तो आमी केलो हांगसर पार्किंग तशेंच केलें पळय यादनी कुंड नाशिल्लें यादनी केलें गार्डन केलें आनी अशें हळू प्रोग्रेस जो कितें आसा ताजे खातीर आमकां आमचे बाबू सावकार बी ताणें बरो सदां पयशांनी बरो हातभार लायिल्लो आसा सावकार घराण्याचो तांचो मेजर हातभार आसता खंयचें कितें आमी मुखार फुडाकार घेतलो की अशें आसा 2 वर्सां कोरोनाची गेली ताजे खातीर आमकां हें जालें पूण आमी कोणा कडेन मागचें पडना देवा कृपेन देवान करून घेतलें. तर हे आशिल्लें नवदुर्गा संस्थान बोरी आनी आमी मेळ्ळे हांगच्या पुजाऱ्यांक हांगच्या अध्यक्षान आनी जो मनीस मकर आलयता तांकां. सो परत एकदां आमी तुमकां बाय बाय म्हणच्या पयलीं एक गजाल परत एकदां ठामपणान सांगता की गोंयान जेन्ना नवरात्रां म्हणटा तेन्ना गरबा आनी दांडियांनी हे आयिल्ले प्रकार आतां आयिल्ले आसा. खेळा कांय म्हणना ताका लागून पुणून प्रत्येक जाणान देवळान वचून देवीची आराधना कशी जाता मकर कशें आलयता हे सगळे हाचो अनुभव घेवपाची गरज आसा. तुमी जर स्वताक गोंयकार म्हणटा जाल्यार तुमी ह्यो गजाली तुमकां कळपा जाय. पासयेचो आमचो होच मुख्य हेतू आसा की गोंयकारांनो तुमकां गोंय आपयता. जर ह्या गोंया विशयी ह्यो सगळ्यो गजाली तुमकां खबर ना जाल्यार गोंयकार म्हणटा आसतना तुमी 2-4 फावटी चिंतात आनी ह्यो गजाली जाणून घेयात आनी खरेपणान म्हणा की आमी गोंयकार. तुमी पळयतात पासय ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आहा RDX गोवा आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स आहा प्रसाद देशपांडे मेंटोर goabyelane.in. जर तुमकां ही पासय आवडली जाल्यार आमकां फेसबुकाचेर तुमी फॉलो करा, यूट्यूबाचेर आसा जाल्यार सबस्क्रायब करा, ट्विटराचेर आसा जाल्यार फॉलो करा आनी इंस्टाग्राम खुबशे यूथ जे इंस्टाग्रामाचेर आसा तांणी बी आमकां ते फॉलो करचे पळयता.